नमस्कार गोमंतक टीव्ही चेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती कागोडकार आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। राती 10 उपरांत वाजोवपाक मेळचें ना व्हडल्यान म्युझिक। व्हडलो आवाज जाय जाल्यार वचात क्लबांक, सांगता कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो। आता मतदार कार्डां जातली आनीक सुरक्षीत। गोंय वेंचणूक आयोगान घेतलो फुडाकार। दाबोळी विमानतळ जावचो ना बंद म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सुधीर संगवान आणि सुखविंदर सिंगाक कित्याक केले ना हजर? न्यायालयाची कोलवाळ बंद करून अधिकाऱ्याक कारणां दाखय नोटीस। वर्ल्ड आयुर्वेद परिशदे खातीर कला अकादमी थारपाक शकता बरी सुवात, सांगता कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे। आता खबरो विस्तारान। सगळे चालू उरतले, सोडून व्हडल्या आवाजांतल्यो पार्ट्यो संगीत। गोंय हे पर्यटन राज्य जावन आसा, देखून सगळे राती 10 बंद करून फावना। जांकां कोणाक व्हडल्यान म्युझिक वाजोवपाची जाय तांणी बंद कुडीन ते वाजोवचें, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। Everything will be open, only loud music is banned. Goa is a tourist destination. We cannot stop people moving around. That is why people are coming to Goa. It is not some other state where everything stops at 8 o'clock or 9 o'clock. 10 o'clock band. Everything stops at 10. Whoever is going to play music, they'll play indoors after that. See, whoever wants to go, they will go indoors, no? Indoor clubs आमच्याकडे बरे. So people will go in indoors after 10 o'clock. Whoever wants to go for nightlife, they will go indoors. Indoors it is allowed. Excise license is there till 5 o'clock in the morning, 4:30 पासून आसा. खुबशे फावट लोकांची इलेक्शन कार्ड डुप्लिकेट करपाच्यो घडणुको घडल्यात। ह्याच गजालींचेर नियंत्रण हाडपा खातीर वेंचणूक आयोगान खाशेले कार्ड तयार केला। ह्या कार्डात आशिल्ल्या फिचरां खातीर गुन्यांवकारांक हे कार्ड डुप्लिकेट करप शक्य जावचें ना, अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी सांगलें। नवे मतदार वळेरेंत आशिल्ल्या लोकांक ही नवीन कार्डां मेळटलीं अशें वर्मा सांगता। This is a version of new epic card which we are now going to issue to our new voters. These cards are already under printing and however no cards in the old formats we are going to issue now. Whoever come for any voter card, we will issue them new voter card in this format only. This format has additional features. Here you can see one invisible logo is there, ghost image is there, some issue date is there, micro text, glitch pattern, hologram, one QR scan on the other second part. So with all these new features like ghost image, micro text, QR code, hologram and invisible logo, it will be almost impossible for a person to duplicate this type of card. And what are these features? The ghost image is a smaller transparent copy of a photograph or image printed elsewhere in the same card. Now this is semi-visible graphic and it is not possible for a person to copy such type of photograph anywhere. Now ID numbers or logos with reduced transparency are also printed into the background of the card. Means the background side also there are some reduced transparency logos are there. So here such type of cards are already under printing and those persons who are now joining as new voters, we are issuing them these new cards. So this is under process and this is applicable for the new voters. Whenever any person come for new voting card, we will issue in the
similar pattern. Existing cards are valid. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी 11 डिसेंबराक मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण जातले. हे शिवाय धारगोळे आयुष हॉस्पिटलाच्या लेगीत उक्तावण तांच्या हस्तुकी जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गोंयांत आयोजित केल्ल्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस परिशदेच्या समारोप सुवाळ्याक हजर रावतले. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकी भलायकी मळावेल्या 3 प्रकल्पांचे व्हर्च्युअली उक्तावण जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. महत्वाचा कार्यक्रम म्हणजे इनॉग्रेशन ऑफ द ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एट मोपा जवळपास हाजे इनॉग्रेशन जावपाचें आसा आनी गोवा गव्हर्मेंटान जवळपास हो प्रोजेक्ट 2014 अवॉर्ड केल्लो GMR एअरपोर्ट ऑथॉरिटी एका 2014 टेंडर जाल्लो 2016 अवॉर्ड केल्लो आनी GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाका तेजे फाउंडेशन स्टोन हॉनरेबल PM हांणी 13 नोव्हेंबर 2016 हाका घातलेलो. जवळपास प्रोजेक्टाची कॉस्ट 2,870 कोटी रुपयाचो कॉस्ट आशिल्लो. रेव्हेन्यू शेअरिंग 36.99%. रेव्हेन्यू शेअरिंग आशिल्लो. कन्सेशन पिरियड इज 40 years plus 20 years additionally. ओके, टोटल प्रोजेक्ट 2132 एकर्सान टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्लो आसा. मोपा विमानतळ आयलो जाल्यार दाबोळी उरतलोच. दोनूय विमानतळ कार्यरत आसतलेच. मात सध्या दाबोळी विमानतळाचेर येतात ते फ्लायटींचे डिस्ट्रिब्युशन जातले काय ना, कितल्यो आनी खंयच्यो फ्लायट्स खंयच्या विमानतळा कडेन वळयतले अशी आपणाक कांयच जाणवी काय ना. ते सगळे नागरी उड्डाण मंत्रालय थारायतले अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हाचे वयल्यान मोपा विमानतळाचेर येवपी विमानाचे प्रमाण उणें जातले काय कितें असो प्रश्न उपरासपाक लागला. दाबोळी उरतलोच. फ्लायट्स खंयसर कितली उरतली हें अजून डिसायड जावंक ना आनी हें आमी ठरयलां. हें एविएशन मिनिस्ट्री डिसायड करतली. गोंय राज्यांत न्हय तर संवसारांत खंय एकाच वांगडा 2 विमानतळां कार्यरत रावपाक शकना अशें युरी आलेमावाचें म्हणणें. ह्या संदर्भांत मुख्यमंत्र्या कडेन खूब फावट भासाभास केल्या पूण मुख्यमंत्री कांयच कानामनार घेयना अशें युरी म्हणटा. तशेंच गोंयांत सांज वेळार ट्रॅफिक जॅम जाल्ल्यान लोकांक येरादारी करपाक त्रास जाता. हाचेर येरादारी मंत्र्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें युरीचें म्हणणें. Dabole will die a slow death. It is not feasible for 2 airfields to simultaneously function. Anywhere in the world it has not happened. So basically the सरकारा कडेन आमी मागलेलें, विधानसभेंतूय सांगलेलें की ह्यो जो दाबोलीचो जो एअरपोर्ट आहा it will be called as a ghost airport and this will soon be a reality. You all will see possibly post Lok Sabha election. This will be seen. It is a sad state, so we request the government that they should come up with innovative ways and make sure that both these airports should coexist. Completely लोकांक त्रास जाता and the transport minister should come out with म्हाका दिसता come clear जे mess आज जाता, so much mess, लोकांक इतले त्रास जाता. 7 जे भायर सोताय ते 9, 9:30, 10 पावताय सावथांतल्यान. It is a complete chaos this because of bad roads and this traffic management, especially now during this season festivity je amche aha. During this time, this type of traffic problem is absolutely, I condemn this and the transport minister should immediately rectify it. सोनाली फोगट मरण प्रकरणातले दुबावीत सुधीर सांगवान आणि सुखविंदर सिंग हांकां कोलवाड बंदखण अधिकारी म्हापशा न्यायालया मुखार हाडपाक शकले नात. देखून न्यायालयान अधिकाऱ्यांक कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. ह्या दोनूय दुबावितांक न्यायालयांत कित्याक हजर करपाक शकले नात असो प्रश्न न्यायालयान विचारला. मजगती CCTV फुटेजची प्रत दिवची असोय अर्ज दुबावितांनी केला. ह्या सगळ्या प्रकरणाची सुनावणी 16 डिसेंबर मेरेन फुडें धुकल्ल्या. वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसीचो एक व्हेन्यू हो नव्यान नूतनीकरण केल्ली कला अकादमी आसतली अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. कला अकादमी कशेय तरेन डिसेंबराच्या निमणे मेरेन लोकां खातीर उक्ती करतले अशें मंत्रीक सांगता. तशेंच ह्या वर्सा लोकोत्सव कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो अशी माहिती मंत्र्यान ह्या वेळार दिली. होतं की वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस जे आहे ते आपण वन ऑफ द कला अकादमी व्हेन्यू होऊ शकतं आणि बाकीच्या बरेचसे काही गोष्टी म्हणजे ब्लॅक बॉक्स म्हणू नका, ज्युरी रूम म्हणू नका, आपलं आर्ट गॅलरी आणि मेन ऑडिटोरियम
आम्ही देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मेन ऑडिटोरियम जो असा तो दिवपाचो आमचो प्रयत्न असा. आय एम गोईंग रायट नाव टू फॉर द इन्स्पेक्शन एट द कला अकॅडमी. लेट्स सी हाव इट इज पॉसिबल. ओन्ली फक्त कितें आसा की गिविंग इनॉर्गेशन हॉलाच्यो वगैरे करून ताका खुबश्यो काही गोष्टी टेक्निकलिटी असतात. ताचे साऊंड टेस्टिंग करपाक जाय, मागीर तुगेले बाकीचे एक्युस्टिक आमकां चेंज करपाक, साऊंड इंजिनियरींग लागता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी असतात आनी ते केल्या नंतरच काही गोष्टी आमी करता. बट डेफिनेटली हांवें ऑलरेडी पयलू म्हणिल्लें आशिल्लें फाटल्या बोर्ड येयले तेन्ना म्हाका दिसता तुमी सुद्दां न्यूज मारिल्ल्या की बाय डिसेंबर एट द स्ट्रेच करून बाय द इलेक्शन आमी रेडी सामके फूल फ्लेज आसतले फॉर द होस्टिंग अ प्रोग्राम. बट मेन मुख्य जो आदरणीय पंतप्रधानाचा जो कार्यक्रम जो आहे तो फुटबॉल ग्राउंडवरती आहे. कारण त्याची कॅपॅसिटी एकदम कमी आहे ना आमच्या ऑडिटोरियममध्ये. इथं एकंदरीत 5,000 लोकांची आसन व्यवस्थेचं आपण आयोजन केलेलं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून एक 980 सिटिंग कॅपॅसिटी इज टू लो आणि त्यामुळे ते तिथं केलेलं आहे. पण बाकीच्या सगळे काही गोष्टी व्यवहार जो आहे म्हणजे वर्ल्ड आयुर्वेदिक काँग्रेससाठी बाकी सगळे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह जो पार्ट जो आहे तो कला अकॅडमीतून आपण करत आहोत. लोकोत्सव जानेवारी 21 टेंटेटिव्हली डेट हॅज बीन फिक्स्ड कला अकॅडमी दर्यासर. मोरजेची ग्रामदेवी मोरजेच्या वर्सुकी जात्रेक सोमारच्यान सुरवात जाली. मंगळारा काल्यान हे जात्रेची समाप्ती जातली. जात्रे निमतान खाज्याचे मांड सजल्यात. सोमारा पयल्या दिसा सवायशीण बायलांनी देवळान वचून देवीची वोट भरली. जात्रेक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केली. गोयच्या उद्देग मळाचो कारभार मार्च 2023 मेरेन जाग्यार घालतलो अशी माहिती गोय उद्देग महामंडळाचो अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दिल्या. आयडीसीच्या उद्देगीक वसणूकांनी साधन सुविधा उण्यो आशिल्ल्या कारणान उद्देजकांकडल्यान भूखंडाच्या निवेदी खातीर कमी प्रतिसाद मेळ्ळा अशी खंत तांणी ह्या वेळार उक्तायल्या. आयडीसीच्या बेशिस्त आनी आळशी कामगारांचेर ह्या फुडें सरकार कडक कारवाय करतले अशेंय तांणी म्हळां. We are slightly lacking in infrastructure. Road is we are now playing stress on it. Second, I was expecting, because I had maintained a sarke free process, non-interference by anybody. Idle process I handled, so I was expecting more coverage. I was expecting more people to bid for it, but somehow zalna. But we are looking forward to doing some benefit where our goals also will be accommodated. Second part is. It is better than last time. Last time 7 जण घातले, but 10 जण आहे. So it is getting better. आमची चॅलेंज ती आता एनिमाइज करपाक आनी रिकवरी करपाक आमकां थोडे लोन आहले. वी आर क्लियरिंग द लोन्स. वी आर पुटिंग दॅट इन ऑर्डर. वन्स लोन्स आर ओवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर विल बी टेकन केअर. वन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इज टेकन केअर, वी विल टेक लेबर इश्यूज, स्टाफ इश्यूज आहे ते रेग्युलराइज झाले नाही. All those issues systematically we are going with the help of the Chief Minister. Chief Minister आहे टोटल हेल्प आहा. चीफ मिनिस्टर म्हणटा कोण काम करना तेजी एक्शन पासून घे. आमी मातशे रावले, अजून एक चान्स दिताय. कित्याक तेंगे कितें जालां, तेंगे थोड्यांगे सारकें हें जालां आहा. दे बिकम हें कितें म्हणटा तें, दे बिकम गबर्स देर. So we have to take action against some fellows who are doing too much.
It's not that way. Chief Minister is saying take action. I'm waiting. I'm just hoping that things will improve, and we are looking forward to Sarke put everything in order by March. That time we will ask. That time Chief Minister आमी सांगून आमी industry कडे मागीर demand करतले. कितलो लोन आसलो तो? Loan about 50 CR ahlo balance ahlo 25 CR we have 25 crores we have almost zala settled with this. So now with another 12-13 which is coming, I think we will be balance samka anek maybe 18-17 we will be able to, but we will manage. Total plots actually plots 30 ahले, but then if आमी 10 takers zale, but then it's quite good if you go to see, at least, but not beyond, but not to my expectation. I was expecting more. आयुष हॉस्पिटला खातीर महत्वाच्या पदांचेर भरती जाल्या आनी कांय पदां भरपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. सोमारा आयुष हॉस्पिटलाची पळोवणी केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची हस्तुके 11 डिसेंबराक ह्या हॉस्पिटलाचे उक्तावण जातले. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. योगा थेरपिस्ट हे सगळे आम्ही शॉर्ट टर्म कोर्सीस ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केल्या. तुझ्या पेडण्यानूय बी शॉर्ट टर्म कोर्सीस घेवपाक आम्ही सुरवात करतले. सगळ्यांनी आतापासून कोर्सीस जॉईन केल्यार 6 महिन्यांनी कोर्सीस कंप्लीट जातले. बरे पेडण्यात सगळे रिक्रुटमेंट पेडण्या खातीरच आसतली. हांगासर हॉस्पिटल जशी स्ट्रेंथ वाडत वता तशें हॉस्पिटला खातीर स्टाफ खूप मोठ्या प्रमाणात लागतलो. दिस इज अ 240 बेडेड हॉस्पिटल. ते हांगासर जशी स्ट्रेंथ वाडटा जशे लोक येवपाक लागतले तशी हांगासरली स्ट्रेंथ जी आहा पळय न्हू ही डे बाय डे आनीकूय वाडटली. हांगा इट इज नॉट ओन्ली द हॉस्पिटल. हे हॉस्पिटल आसा, ही कॉलेज ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलची कॉलेज आसा. हांगासर तेंचे रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्सूय ह्याच कॅम्पसान आसा. त्या खातीर पुराय जेन्ना हॉस्पिटल फूल फ्लेज चलतलें आनी कॉलेज फूल फ्लेज सुरू जातली तेन्ना पुराय परिसरात जो स्टाफ जाय त्या लोकल स्टाफाकूच एंगेज केले वयता. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसा. टायम टू टायम तेका जेन्ना एडवर्टायजमेंट आमी करता तेन्नाय पेडणेकरांनी एप्लाय करचें. आतां हांगासर सेक्युरिटी, हावजकीपींग, मागीर क्लॅरिकल स्टाफ ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे तेंच्यांनी घेवपाक सुरवात केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय दौऱ्याचेर 1-2 कोटी रुपया खर्च जाल्यार कितें फरक पडटा? केंद्र सरकारान गोंयाक आयुष हॉस्पिटल तशेंच विमानतळा सारखे म्हत्वाचे प्रकल्प दिल्यात. ह्या सगळ्या खातीर प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्याचे मोल कितें घेवन बसपाची अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबराक गोंयांत येवपाचे आसात. तांच्या हस्तुकी म्हत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण जातले. स्टेटीच्या एक्सपर्टिजाचेर कित्याक वयता? स्टेटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी केजी व्हडली आहा ती पळय मरे. स्टेटीक केजे व्हडले गिफ्ट मेळ्ळा ते पळय मरे. स्टेटीच्यान 350 कोटीचो प्रोजेक्ट आयुष हॉस्पिटलाचो स्टेटीक गिफ्ट दिलो म्हटल्यार जाता. तूं स्टेटीचो 1 कोटी रुपया 2 कोटी रुपया खर्च जाता तेजेर कित्याक वयता? तुका 350 कोटी रुपया स्टेटी खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान दिलो प्रोजेक्ट आनी पर्मनंटली एंड हॉस्पिटल वील बी रन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. आयज पर्यंत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स हेच्यानी पयले आयुर्वेद इन्स्टिट्यूट आमच्या राज्यांत सुरवात केल्या. हे आमच्या खातीर व्हडली गजाल आसा. तुका स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स मेळटा, तेच्या बरोबर फर्स्ट क्लास फॅसिलिटीज आयुर्वेदांतल्यो ज्यो एम्स दिल्लीत मेळटा ताच्या उपरांत आनी खंयच मेळना त्यो फॅसिलिटीज विथ मिनिमम रेट्स ऑफ गव्हर्मेंट रेटीचे तुका हांगा मेळटल्यो. आमकां गोंयकारांक तेचो फायदो घेवपाक मेळटलो. ही केदी व्हडली गजाल. आमकां खर्च कितलो जालो इनॉग्रेशनाक विचारतलो. सांग्यार IIT आयल्यार हांव खुशालूच जातलो, पूण IIT येता जाल्यार गोंयकारांक आरक्षण दिवचें पडटलें अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केल्या. आरक्षण ना जाल्यार आमी आमची लाखाची चौखण मिटर जमीन कित्याक दिवच्यो अशें सार्दीन विचारता. कोण म्हणटा ना घेवपाक जाय. हांवूय खुशाल आयल्यार
पूण आमकां रिजर्वेशन जाय नाजाल्यार आमकां नाका. सगळीं बायल भुरगे हिंगेन शिकपाक एट द कॉस्ट ऑफ गोवन्स 5-7 लाख जमीन थिंगा फार्मर्स आसात तांच्यो पयर उगे मिटींग जालें आनी थिंगा ग्राम सभा लास्ट एनी अदर बिजनेस करतात ताजेर कोण वयर काडल्यानी ती जाय म्हणली. असली जेन्ना इश्यूज आसात ते एनी अदर बिजनेसाचेर हाडप न्ही सारको पॉयंट घाल्या. सो गांवच्या लोकांक येयली आनी लोक मागीर तांचे कितें आसा तें म्हणून ते आपले उलयले. ते कोण MLA 2-3 मनीस जाल्ले तांकां इंटरेस्ट ना, तांचे बाट वचना, तांचे कांय वचना. तसतांगेर ओपिनियन घेवपाक नाका, गांवचे ओपिनियन घेया. आनी हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां इतलो ते थिंगा नाशिल्ली. भायले लोक येवन शिकली तांचे बराबर आमले शिकपाक जाय. तो रिजर्वेशन आमी कित्याक करप. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयच्या बेकारीची आंकडेवारी वाडून 13% पावल्या. बेकारीचो टक्को वाडिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन सरकाराचेर फोग काडलो. नीती आयोगाचो रिपोर्ट फट म्हणून तुमी न्हयकारलो. व्हडली व्हडली बॅनरां लावन इव्हेंट घडयले. तुमी कितल्योय फटी मारात, आंकडेवारी खरे तेच सांगता. CMIचे आंकडेवारी प्रमाण बेकारीचे बाबतींत गोंय देशांत 8वें येता. हे आंकडेवारीचेर आतां तुमी कितें सांगशात अशेंय विजय विचारता. CMIE म्हणल्यार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी ही एक इकॉनॉमिक थिंक टँक. ही महिन्याचे अनएम्प्लॉयमेंट पर्सेंटेज भायर फिगर्स भायर काडटा. 2 डिसेंबराक जे ताणें फिगर काडल्यात म्हणल्यार नोव्हेंबरा खातीर, हातूंत अशें कळटा की गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा 13.6% आनी इंडियेची टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहा 8.1%. म्हणल्यार वी आर द 8th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. आता हे फिगर्स कॅनॉट लाय. आणि एक इकॉनॉमिक थिंक टँक नीती आयोगान जेन्ना फिगर हाडले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगले हे फिगर चुकीचे म्हणून. ताचे मंत्र्यांनी तेच म्हणले. ते म्हणले म्हणून जायना. आता तुम्ही जॉब फेअर केली, व्हडलो मेगा जॉब फेअर केलो, एक PR इव्हेंट, सगळ्याक बॅनर गोंयभर बॅनर लायले. बॅनर लायले म्हणून अनएम्प्लॉयमेंट रेट देवना. हो सगळो मेगा जॉब फेअर एक PR इव्हेंट करून पसून वी आर 8th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. हे फिगर्स आसा. म्हणटकर हांव मुख्यमंत्र्याक इतलेंच सांगूंक सोदतां, यू स्टँड एक्सपोज्ड नंबर 1. आनी दुसरें PR इव्हेंट केले आनी फोटो मारले आनी सगळ्याक बॅनर मारले म्हणून पॉलिसीज जायनात. This is not a substitute for पॉलिसी मेकिंग. बऱ्यो पॉलिसी हाडात, गोंयकारांक प्राधान्य दियात. ज्यो IPB इंडस्ट्रीज एलाव करतात तातूंत गोंयकारांकूच जॉब मेळूंक जाय हे कायदे हाडात. हे हाडटकूच अनएम्प्लॉयमेंट रेट देंवतली. फक्त कोणाची परमिशनां कितें घेवन परमिशनां दिली आनी मागीर जॉब फेअर केले आनी लोकांक पिशे केले म्हणून लोक पिशे जायना. फिगर्स आर एक्सपोजिंग यू. Figures are showing that the government is failing when it comes to employment. आणि गव्हर्नमेंटाच्यो प्रायोरिटी भलत्योच आहा. हे आज पडते सिद्ध जाता आनी गोंयची जनता ही सगळी पळयता. जम्मू जावपी 33व्या सिनियर नॅशनल टेनिस बॉल क्रिकेट बॉल अजिंक्यपद सर्ती खातीर चले आनी चलयांचो पंगड फाल्यां वतलो. 8 ते 11 डिसेंबरा मजगती जम्मू हांगसर 33वी सिनियर नॅशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चॅम्पियनशीप जातली. सुरवातेक लीग मॅची जातल्यो आनी ते उपरांत नॉकआउट मॅची जातल्यो. पोरू गोंयच्या पंगडाक 3री सुवात मेळिल्ली. अंदू गोंयच्या पंगडांनी खूब मेहनत घेतिल्ल्याचे प्रशिक्षक हेमंत खोटे हांणी सांगलें.
सो आमी आतां सिनियर नॅशनल्साक वयता जम्मू एंड काश्मीर. सो आमचे आतां टिमीन भरपूर प्रॅक्टीस केल्लेली आसा हांगासर कांपालार. सो ताका लागून आमी आमच्या टिमी कडेन इतकी प्रॅक्टीस करून घेतलेली आहा की आमकां फर्स्ट प्लेस हाडूंकूच जाय. सो आमी टायटल घेवन येतलेत गोंयान. आनी आमचे सिनियर नॅशनल्स आहा ते 8 तारखेन स्टार्ट, 8 ते 11 मेरेन. सो आमचे त्यो मॅचीस जातल्यो त्यो सगळ्यो पयलीं जातल्यो त्यो लीग मॅचीस जातल्यो. तेजे उपरांत मागीर नॉकआवट जातल्यो. लास्ट इयर जेन्ना आमी सिनियर नॅशनल्साक गेले तेन्ना आमच्या दोनूय टिमींक 3rd प्लेस गावलेली. मॅची क्लोज जाल्यो पूण भुरग्यांनी बरे परफॉर्मन्स दाखयलेले. एका बरी परफॉर्मन्स दाखयतली. सो आमची बॉयसूय टीम बरी आसा आनी गर्ल्सूय टीम बरी आसा सारकी. इतकी प्रॅक्टीस केला की टायटल हाडटले ते शुअर आमी. कित्याक आमी केन्ना नॅशनल्साक गेले जाल्यार आमी केन्ना बेश्टे हातीन येना, कितें तरी घेवन येता, ट्रॉफी मेडल घेवन येता आनी गोंयचें नांव वयर काडटा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. खंय सुचनाकात, पळयत रावत गोमंतक टीव्ही.